2 दिसा पयलीं गोवा बोर्डान 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांक निकाला उपरांत पेपराची फेर तपासणी करून दर एका प्रस्ना खातीर 100 रुपया शुल्क घेवपाचो निर्णय घेतिल्लो। हो निर्णय आता गोवा बोर्डान रद्द केला, जाल्यार पेपर फेर तपासणी खातीर 700 रुपया शुल्क घेवपाचो निर्णय कायम दवरला। 10वीचे आणि 12वीचे हे जे विद्यार्थी असतात, ह्या विद्यार्थ्यांक गोवा बोर्डाची जी परीक्षा दितात ते परीक्षेक समज आपलो पेपर परत तपासपाक जाय आशिल्लो जाल्यार गोवा बोर्डान एक तांकां नवीन कायदो काडलेलो, तो असो आशिल्लो की 500 रुपया तेणी आन्सर शिटाचे भरपाचे आनी तेजे फाटोफाट जे क्वेश्चन तांकां परत तपासपाक जाय, जे प्रश्न तांकां परत आपले तपासपाक जाय, प्रत्येक प्रश्नाचे फाटल्यान तेणी 100 रुपये भरपाचे असो हो कायदो 2 दीस पयलीं गोवा बोर्डान काडलेलो। पूण आतां जी लेटेस्ट अपडेट हितून येयल्या ती अशी आसा, हो जो कायदो गोवा बोर्डान काडलेलो तो तेणी फाटीं घेतलेलो आसा आनी त्याच बरोबर जशें पयलीं आशिल्लें की प्रत्येक आन्सर शिटाक एक समज विद्यार्थ्याक तो आपलो परत करेक्शन करपाक जाय जाल्यार प्रत्येक आन्सर शिटाचे फाटल्यान त्या विद्यार्थ्यान 700 रुपये दिल्यार पुरो। तो कायदो आता परत हाडलेलो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर हांव गौरेश गांवकर।